बी आसा एज अ मॉरली म्हणटा तो चेअरपर्सन इज अ रिस्पॉन्सिबल. तेणे मॉरली स्टेप डावन तुवें तर सॉरी म्हणला. ही फायल आपणा हेचेर म्हाजी जाल्यार तोवूय म्हणटा तो मानून घेता दीपक नायक की म्हज्या डिपार्टमेंटान ह्यो वस्तू काव जशें घडटा. आनी तोच म्हणटा चेअराचेर बसून सांगता इट इज अ शेम फॉर मी. शेम जरी तरी शेम जाल्यार ह्या मनशांनी रिजायन जावपाक. इनवॉल्व हे मनीस आसले दोगूय जाण दीपक आनी कार्लोस ही एनओसी दिवपाक आनी हे सगळी आमोनियाची जबाबदारी हे दोगूय आहाय. आनी हे लोकांक आनी हेच सांगताय एटॉम बॉम्ब हा अशें हा ते अशें म्हणून सांगताय आनी हेच बॉम्ब हाडून घालताय आनी हेच दवलो आसताय आनी हेच उलयताय. मजगती मुरगांव युनायटेडान डेप्युटी कलेक्टर महादेव आरोंदेकराक वास्कोतले अमोनिया बंद करचो म्हूण निवेदन दिलें. अमोनिया बंद करपाचें. सो दिस इज नॉट विदिन एक्सक्लुसिवली माय पावर्स. आय विल हॅव टू फॉरवर्ड इट टू कलेक्टर. लेट द गव्हर्नमेंट टेक डिसिजन. Sir, after that 19 incident झाल्या उपरांत have you collector from South Goa have given any directions to the Zuari or MPT about the whole? मॅडमीन रिपोर्ट दिला तेंच्यांनी जुवारीन बीन रिपोर्ट दिला दिसता पण मॅडमीन कितें डिसिजन घेतला तेजेर लागून कितें कॉल केला म्हाका आयडिया ना. आम्ही मुरगांव युनायटेड ह्या NGOन एक निवेदन दिलेले आहा डेप्युटी कलेक्टराकडे की हे गोष्टी खातीर तुम्ही ते प्रिव्हेंट करपाचे, ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचे, अमोनिया टँक थंयसर आहा ती शिफ्ट करपाची आणि लोकांका विश्वास दिवपाचो की आम्ही हेच्या खातीर कितें तरी केल्लेले आहा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.